नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसी मदीं युतीच्या मुद्द्यावयल्यान धुसफूस. युती विशीं अमित पाटकार म्हणटा पक्षश्रेष्ठी घेतली निर्णय जाल्यार गिरीश चोडणकार सांगता दर एका विरोधकान भाजपा आड येवचे एकठांय. पिळगांव सारमानस वाठारांत खण मालाची येरादारी करपा खातीर मुख्य रस्त्याचे मागणेचेर सरकार करतले विचार. मुख्यमंत्र्याचे ट्रक धनियांक आश्वासन. हो रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार देंवतले रस्त्यार. प्रस्तावित जेटी आनी उड्डाण पुलाच्या विशयावयल्यान तापली असोल्डेची ग्रामसभा. कोळशाची येरादारी करपी खातीरूच जाता जेटी. असोल्डेच्या लोकांनी उक्तायलो भंय. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या बाबतीत भाजपाचो खासदार अरुण सिंगान गोंयांत येवन केल्या स्टेटमेंटांनी मात्तूय ना तथ्य म्हणटा आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक. सेरेंडिपिटी महोत्सवा खातीर उबारिल्ल्या आयनॉक्स कोर्टयार्डात लागलो उजो. पुराय माचयेचो लासून जालो गोबर. गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर. साहित्यीक नयना आडारकार हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार. सागर नायक मुळेक युवा सृजन पुरस्कार. लक्ष्मण भित्रे, संगीतकार दामोदर शेवडे आनी शेरोन माजारेलो हांकां सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर. आता पळयात खबरो विस्तारान. लोकसभे आदी जल्माक आयिल्ल्या इंडिया आघाडीचो गोंयांत फुडार कितें हो प्रस्न सगळ्यांकूच पडला. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसी मदीं युतीच्या विशयावयल्यान सद्याक धुसफूस चलिल्ल्याचें दिसून येता. देखून गोंयांत इंडिया आघाडी उरतली काय फुट्टली ते येणाऱ्या काळात दिसून येतलें. पळयात पुराय बातमी. काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आपाचो आमदार वेंचीन केल्लें. ताका जाप दितना आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयता जाल्यार गोंयानूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वान सांगिल्लें. And Goa knows about this. The style of Congress working, Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी पार्टी तेश कोन करूना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. आणि दुसरे जावंक सोदता जे लोकांक जाय म्हणटा ते जे अलायन्स इट इज अल्टिमेटली पीपल वील डिसायड हूम टू वोट. तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता इन 2019 काँग्रेस जेन्ना जिखलेले तेन्ना 2019 लोकसभा वी हॅड अ लीड ऑफ 14,000 वोट्स. आता तेन्ना कितें एल्विस गोम्स आम आदमी पार्टीचे ताका 2,000 कितें पडलेली आनी आतां वी गॉट अ लीड ऑफ 16,000. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ काँग्रेस नॉट इन एक्झिस्टन्स. काँग्रेस इज स्ट्रॉंग. Only thing we didn't have that symbol for a long time, for last 15 years. Before that, we didn't have an MLA. So we are we'll make sure that in 2000 there will be Congress MLA in all the towns up. I mean, especially in Denali. They don't want alliance in Delhi, where they have already heard that we have already AAP has declared their candidates. So. दिल्ली आणि थंय जायना जाल्यार वाय दे वॉन्ट इट इन. बंधन आशिल्ल्याचें तो सांगता. तशेंच जिल्लो पंचायत आनी विधानसभे विशीं पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतले अशें पाटकाराचें म्हणणें. ओपोजिशन इज फायटिंग युनायटेडली. जेन्ना सरकाराचेर टिका करपाची आसा किंवा सरकाराचे रॉंग डुईंग आसा, सरकाराच्यो रॉंग येवजण्यो आसा, हे कॉर्नर करपाक ओपोजिशन इज ऑलवेज टुगेदर. इनफॅक्ट अवर लिडर ऑफ ओपोजिशन ऑल्सो तो सदांच एफर्ट घेता की सगळ्यांक लागीं हाडपाचें. आता लास्ट टाइम ऑल्सो हांवें क्लियर केल्लें कॅटेगोरिकली की बाबा हांव एक नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेसिडेंट. म्हज्या हाय कमांडान म्हजें डायरेक्शन व्हेरी क्लियर आसा की संघटना ऑर्गनायझेशन हे 40 मतदारसंघान स्ट्रॉंग करपाचें म्हजें काम आनी तें हांव करतलों.
आता तातूंत भितरल्यान कोणेच बेश्टोच दुसरो अर्थ काडचो न्ही. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो आर फ्री, लेट देम डू एंड वर्क एंड स्ट्रेंथन देयर पार्टी एंड ऑर्गनायझेशन. म्हाका दिसता आतांच हे उलोवन ताजेर बेश्टे घुसपागोंदळ करून कांय तातूंत अर्थ ना. आणि जे कोण लोक पळय स्टेटमेंट करतात आय थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. तांणी असले पब्लीक डोमेनान येवन विदाउट चर्चा जावच्या पयलीं स्टेटमेंट करप म्हाका तरी योग्य दिसना. रिगार्डिंग काँग्रेस पार्टीचो जो स्टँड आसा दॅट स्टँड योग्य टायमाचेर आमचे हायकमांड जे आसा रिगार्डिंग अलायन्स दे वील टेक अ कॉल. ताच्या भायर समज जर तर कोणूय पक्षा भितर सुद्धा जर कोणी जर उलयता देन दॅट मायट बी देअर इंडिव्हिज्युअल स्टँड. लोकसभा वेंचणूक मतीत धरून इंडिया आघाडीची स्थापना जाल्ली, पूण राज्य पातळीवेले राजकारण वेगळें आसता. ताका लागून गोंयांत इंडिया आघाडी आसची वा नासची ही चर्चा करचे परस दरेका विरोधकान गोंयांत भाजपा आड एकठांय येवप गरजेचें, अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. इंडियन अलायन्स हो एक आमचे नॅशनली अलायन्साचो एक फॉर्म्युला, पूण तो स्टेट टू स्टेट डिफर जाता. आणि थोडे स्टेटीनी जरी आमी नॅशनल अलायन्साक पार्टनर असले तरी आसतना ते थोडे स्टेटीनी इंडिपेंडंट फायट करतात डिपेंडिंग ऑन द लोकल सिच्युएशन आणि लोकल पॉलिटिकल कंडिशन्स. सो गोंयांत तेजे फिचरां आसतले काय नासतले म्हाका दिसता ही चर्चा आमी पब्लिकली करचे परस सगळे जेंका दिसता बीजेपी गोंयांक पासून पयस करपाक, कारण गोंयचे लोक बीजेपीक माननात आनी बीजेपीचो सत्ताय सगळ्यांक नाका जाल्ली आसा. त्यांनी पब्लिकली हे इशू करचे परस एकठांय येवन बसून तेजेर डिस्कशन करचें. आता असेंब्ली इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा, सो असेंब्ली इलेक्शनाचो जो अलायन्साचो इशू आसतलो अलायन्स तो आमचे लोकल लिडर्स, बाकीचे पक्षाचे लोकल लिडर्स आणि नॅशनल लिडर्स हे एकठांय येवन तेजेर कॉल घेतले. सो रायट नाव अवर प्रायोरिटी रायट नाव इज टू फायट अगेन्स्ट द बीजेपीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आयडिया ऑफ गोवा आणि गोंयची अस्मिताय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरीश गांवकर. पिळगांव सारमानस वाठारांत खणमालाची येरादारी करपा खातीर मुखेल रस्त्याचे मागणेचेर सरकार विचार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्याचें ट्रक धनियांनी सांगलें. मात हो रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ट्रक धनी संघटनेन दिल्या. दुसऱ्या वटेन मुखेल रस्त्यावयल्यान खणमालाची येरादारी केली जाल्यार आमी कायदेशीर पद्दतीन झगडटले अशें पिळगांवच्या शेतकाराचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर उपाय काडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरूच आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. पिळगांव मायनिगेचो मुद्दो अजून मेरेन सुटावो जायना. ह्या मुद्द्याचेर आयतारा शेतकार, ट्रक धनी संघटना, कामगार संघटना आनी कंपनी वेवस्थापना वांगडा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांखळी बसका घेतली. खणमालाची येरादारी करपा खातीर मुखेल रस्त्याच्या मागणेचेर सरकार विचार करतले. मात हो रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ट्रक धनी संघटनेन दिल्या. तशेंच खणमालाची येरादारी बंद आशिल्ल्यान कामगाराचोय प्रस्न सामकार आयला. कंपनीन दुसरो रस्तो मागला तो सरकारान दिवचो. ह्या रस्त्यावेल्यान खणमालाची येरादारी शेतकारांनी आडयली जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कामगार संघटनेन दिल्या. पळयात. कंपनी कडेन जेन्ना आमी एक मिटींग घेतली, कंपनीन सांगलें आमी अशी शेतकऱ्यांक ऑफर दिल्ली आसा. आमकां कंपनी आयकून आमी ठरयलें की आमी निवेदन डेप्युटी कलेक्टराक दिवचें. तशें निवेदन दिवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी उलयले. डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की हांव कंपनीन वे आवट वचोन तांकां कॉम्पेन्सेशन दिता शेतकऱ्यांक. आतां अडटा खंय? प्रेस कॉन्फरन्स जर प्रत्येक जर तेंची जर इफेक्टेड बेल्डांची जर पळयली ते आडयला तेंच्यांनी, शेतकऱ्यांक मोबदलो मेळोंक जायो. कंपनी जर शेतकऱ्यांक मोबदलो मेळटा जाल्यार दिता जाल्यार कंपनी ते शेतकार कित्याक घेयना हो एक प्रश्न आसा. कामगारांक फुडलें भवितव्य आपलें कितें तें खबर ना. गव्हर्मेंटाचें हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतक्या वर्सांनी बिचोलची मायन जी पयलोच ब्लॉक ही चालू जाली. पूण आतां जो ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार फुडें आमचें भवितव्य काळोखान आहा. आमी आयज सीएमा कडेन उलयल्या, सीएमाकूय सांगलां
की आमकां ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक जाय, नाजाल्यार जे परमिशन कंपनीन मागला अल्टरनेटीव रोड तो आमकां मेळोवन दिवचो, सो दॅट ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो. आतां जे शेतकार जावं आनी कोण हे रस्त्यार येता, गाडयो आडयता, तेंकाय तेंचे पळोवपाक जाय. दुसरें हांव क्लियरली सांगता, फाल्यां समज जर आमचो ट्रान्सपोर्ट आडयलो जाल्यार आमकां एज अ युनियन आमकां टोटल स्टाफ रस्त्यार हाडचो पडटलो आनी आमी ते करतले. दुसरे वटेन सरकार जर खणमालाची येरादारी खातीर कंपनीक सार्वजनीक रस्तो दिता जाल्यार आमी कायदेशीर पद्दतीन झगडटले अशें पिळगांवच्या शेतकारांचें म्हणणें. सांगलें की आमकां जर काम दिना जाल्यार आमची शेतां आमची परत दिना. तेन्ना आमकां अशें कळयलें वता की तुमी जर दिना जाल्यार आमी पब्लीक रोडाचेर ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करतले. आमचें एकूच म्हणणें आसा, पब्लीक रोडांचेर जर गव्हर्मेंट तांकां ट्रान्सपोर्ट करपाक दिता जाल्यार तेंच्यांनी पब्लीक एरियांक परत वयचें पडटलें. एनवायरमेंट क्लियर घेता आसतना जी अंडरटेकींग दिलां तेजें वायलेशन जातलें. आमी कायदेशीर मार्ग जो कितें आसा पळय तो आमी वयतलो. शेतकऱ्यांचो, आमच्या गांवच्या लोकांचो जो इंट्रस्ट खंय तरी हेंपर जाता, अफेक्ट जाता जाल्यार तेच्या विरुद्ध आमी आवाज उठयतले. जाल्यार पिळगांवच्या विशयाचेर उपाय काडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरूच आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. डेप्युटी कलेक्टर हांच्या बरोबर वेदांता कंपनी, फार्मर्स, वर्कर्स ह्या सगळ्यांची कंबायन मिटींग घेतली. तांच्या म्हाका दिसता आमी तांकां जो सोल्युशन दिला तो मायनींग परत एकदा सुरळीत चालू जावपाक जाय. तांच्या सगळ्यांचे कॉम्पेन्सेशनाचे अर्द्या पेक्षा चड शेतकरी एग्री जाल्ले आसा की तांकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळटा ते टर्म्स एंड कंडिशन्स डेप्युटी कलेक्टराच्या समोर एग्रीमेंट करून सायन करून घेवपा खातीर एक थोडेच वर्कर ज्या पद्दतीचो प्रॉब्लेम क्रिएट करता त्या वर्करांकूय आमी सांगलां. आनी एट द लॉंग रन जो विशय आसा ताचेर तांचें कॉम्पेन्सेशन ताका एडिशनल दिवपाची कंपनीनी तयारी दाखयता. तें कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी घेवचें आनी म्हाका दिसता एक पुराय मायनींग सुरळीत चालू जावपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कंपनीक म्हणल्या पेक्षा सरकाराकूय सहकार्य करचें. कारण मायनींग रिस्टार्ट जावपाक जे सरकारान प्रयत्न केले तातूंतल्यान आमी लोकांचेर अन्याय जावपाक दिना, पण लोकांक वेवस्थीत रित्या कॉम्पेन्सेशन मेळून मायनींग चालू उरपाक जाय हाच्या खातीर सरकार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रस्तावित जेटी आणि उड्डाण पुलाच्या विशयावयल्यान असोळडेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी जेटीक तशेंच रेल्वे गेटी कडेन येवपी उड्डाण पुलाक विरोध केलो. कोळशाची येरादारी करपा खातीरूच जेटी तशेंच उड्डाण पुलाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उलोवन दाखयलो. हे जर प्रोजेक्ट येयत जाल्यार आमची झाडां, शेतां आनी सगळे आमी काबार जातले. हे जे प्रोजेक्ट येतात असली प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी जर असली प्रोजेक्ट येयत हांव पयलो मनीस आसतलो. फारान मारल्या जाता म्हाका कोणे इन्स्पेक्टर आनी कोणी तांच्यांनी म्हाका फारान मारल्या जाता. हांव हाच्या जावपाचें. आयतारा जाल्ली असोळडेची ग्रामसभा बरीच तापली. प्रस्तावित जेटी आनी उड्डाण पूल बांदपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. गांवांतल्यान कोळशाची येरादारी करपा खातीरूच जेटी बांदतात. जेटी बांदल्यो जाल्यार पुराय गांव काबार जातलो. कोळसो प्रदुशणाक लागून वास्कोकार जे त्रास भोगतात ते त्रास कांय वर्सां उपरांत आमकां भोगचे पडटले अशी भिरांत शेळवणकारांनी उलोवन दाखयली. देखून गांवांत अशे तरेचे प्रकल्प नाका अशें तांचें म्हणणें. हे जर प्रोजेक्ट येयत जाल्यार आमची झाडां, शेतां आनी सगळे आमी काबार जातले. जातली काय ना? आमी शेवणकार सगळे सोंपतले आनी आमी मागीर रडपा नाका. कित्याक आमी अनुभव आमकां हांगा कितें जालें तें खंय वाचपा कितें जालें तें आमकां अनुभव. तेच पसून काकोड्या पसून प्रोजेक्ट काडल्या पयलीं आमदार हाडटा एक आमकां आमच्या भुरग्यांक कामां लावपाक हाडटात काय कितें करपाक हाडटा? गांवच्या लोकांक पोट करपाक हाडटात. हे जे प्रोजेक्ट येतात असली प्रोजेक्ट आमकां नाका. हांव सांगता. आनी जर असली प्रोजेक्ट येयत हांव पयलो मनीस आसतलो. फारान मारल्या जाता म्हाका कोणे इन्स्पेक्टर आनी कोणी तांच्यांनी म्हाका फारान मारल्या जाता. हांव हाच्या जावपाचें. आयज आमी स्पेशल घालता खास करून की आमी लोडिंग आयज आमचे सगळे लोकांचे आनी सगळे पंचायत रेजोल्युशनाची जाल्ली आसा ती अपोज केल्ली आसा. अपोज इतल्या वेळ केल्ली तो मल्टी कार्गो हँडलिंग प्लांट आसा तातूंत सगळे नमूद केल्ले आसा आनी ताचो दुसरो सेकंडरी पार्ट आरोपीचो प्रपोज केल्लो आसा तो खंय तरी लोकांची एक एप्रिहेन्शन जाल्ला, फियर एंड एन्झायटी लोकांची जाल्ले आसा की खंय तरी तेको टच जाता. सो लोकांनी सांगला की आमी डेव्हलपमेंटाचे अपोजीट खंय ना खंय तरी
प्रपोज केला तो खंय तरी 2 एलसीसी भितर घालपाचो मेळटा ते आमदारान हेजे आमकां सामाजीक जिल्ल्यात आमदारान पुराय आमकां तेका दिला जो आपण आसा आपल्याच्या मंडळाच्या वयल्यान कोर्स वयतलो कितें आयला वयतलो तर आमदाराची पुराय संमती दिल्ली आसा की आपल्याला तेका आमी धडचिल्लें आसा तर आमदाराक देव बरोबर सगळ्या गांवच्या लोकांक क्लियर केलें फाटले फावटी खंय तरी ग्रामपंचायत एनओसी केल्ल्यो एनओसी दिल्ल्यो ते खंय तरी आज लोकांनी रिवोक करपा लागले ते खंयचे एनओसी पंचायत इज कंटिन्युअस प्रोसेस आसा खंय तरी लोकांनी त्या लोकांनी त्या वेळाची लोकांची एक वेगळी मागणी आसली की आमकां खंय तरी एक 7-8 घर आसा वोटरची की तांणी खंय कनेक्टेड जावंक जाल्लो पूण त्याच उद्देशान ते दिवना आशिल्ले तेन्ना एक मायनींग बूम आशिल्लें आयज तेजो खंय तरी आमकां तेजो व्यक्त आमकां खंय तरी दिसता की फुडलें त्या कित्याक यूज करता तर ताका लागून त्या लोकांनी त्या टायमार हय म्हणिल्लें आयज लोकांनी एक इन्वेस्टमेंट दिसा ही लोकांची आमच्या बरोबर आसा तेय म्हणटा की आमकां दिवपाक नाका कंटिन्युअस प्रोसेस जाली जाल्यार ती खंय तरी दिल्ली आसता हाजो अर्थ आसता की ती त्या कारणान दिल्ली आयच्या दिसाची लोकांची मागणी आसा खंय तरी ती खंय तरी स्टॉप करची टोटली लोकांनी ओपोज केला टोटली लोकांनी ओपोज केला सगळ्यांनी ओपोज केला शेळवणा आणि होडार वाठारांतल्या जेटींक दिल्लो पर्यावरणीय परवानो रद्द करतले तशेंच उड्डाणपुलाचो प्रस्तावूय फाटीं घेतले पंचायत सदांच लोकांचे वटेनूच आशिल्ल्याचे असोळडेचो सरपंच कुस्तोदियो फर्नांडिसान सांगले आयची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा फक्त हाका लागून केल्ली 2 प्रपोजल आसले जे इसी क्लियरन्स दिल्या जेटी शेलवण एंड ऑर्डर दिना तारखेला त्यो कॅन्सल करच्यो म्हणून आनी जो 25 मीटर रोड रेल्वे ओव्हरब्रिज तो प्रपोज केला तो 25 मीटर रोड तो स्क्रॅप करचो आनी खंयच्यानी अल्टरनेट दिवचो आता प्रपोजल पास जाले तुझे प्रपोजल आमी धाडला तो स्क्रॅप करून धाडला घेतला आनी आमी न्यू प्रपोजल अल्टरनेट तांकां सजेस्ट करले आज लोकांनी एकट्या जालें तेणी रेजोल्युशन कितें घेतलां जेटीच्यो त्यो सगळी परमिशन कितें दिल्या ती कॅन्सल करची दिले जाल्यार आनी हो तो न्यू ऑर्डर केला जेटीची की तुमी एनजीटी वचून कॅन्सल हेतून पंचायत तुमगेले मेंबर्साचे 7 मेंबर आमच्या लोकां वतीन आसा आनी कोणाकूच म्हणजे 7 मेंबरां भितर कोणाकूच हो प्रोजेक्ट नाका आनी आमदारांक सुद्दां म्हणलां जेटी मायनींग कितें हें जाता तेंवूय नाका म्हणलां तुम्ही लोकां बरोबर आसा लोकां बरोबर आसतले गोमंतक टीव्ही खातीर असोळडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या बाबतीत भाजपाचो खासदार अरुण सिंगान गोंयांत येवन केल्या स्टेटमेंटांनी मात्तूय तथ्य ना जॉब स्कॅमाचेर आमी दिल्ली पत्रकार परिशद घेतिल्ली तांणी दिल्लीतूच आमकां जाप दिवपाक जाय आशिल्ली पूण तांणी तशें केलें ना गोंयांत लागिल्लो उजो पालोवपाक तांकां फायर ब्रिगेड जावन गोंयांत येवचें पडलें हातूंतच सगळें स्पश्ट जाता अशें आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक सांगता तांणी काल एका तांच्या नॅशनल लिडराक गोंयांत धाडलो तुम्ही कालची प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्याच आसतली बाब अरुण सिंग कोण सादो लिडर न्ही हो इज द नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी मोठो लिडर नंबर 2 लेवलाचो लिडर आफ्टर द नॅशनल प्रेसिडेंट ह्या मनशाक गोंयांत धाडलो ते निमित्त कितें जावं फाटल्यान पोस्टर कितें जावं द पॉइंट वॉज टू हॅव टू रिस्पॉन्ड टू संजय सिंग्स एलिगेशन आणि अरुण सिंग कोण ते तुमकां मुद्दम सांगता अरुण सिंग सामको फ्रॉम बिगिनिंग ही हॅज बीन विथ भारतीय जनता पार्टी आणि तो तांचो क्रायसिस मॅनेजर ही इज लायक अ फायर फायटर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा थंय उजो लागलो भ्रष्टाचाराचो जाल्यार तो उजो पालोवपाक अरुण सिंगाक धाडटा ही इज भारतीय जनता पार्टीज फायर फायटर सो आता ह्याच अरुण सिंगान गोंयांत धाडून जॉब स्कॅमाचो जो उजो लागिल्लो आसा गोंयांत तो पालोवपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन केला आणि हाजे दिस इज द लिव्हिंग प्रूफ दॅट बीजेपी हॅज एडमिटेड जेन्ना क्रायसिस मॅनेजराक धाडला म्हणजे देर इज अ क्रायसिस जेन्ना फायर फायटराक धाडला म्हणजे उजो लागला हे भारतीय जनता पार्टीन मान्य केल्लें आसा तुम्ही मुद्दम पळयला आसतले परत परत तो म्हणूंक लागलो आम आदमी पार्टी इग्नोर करा आम आदमी पार्टी इग्नोर करा तांचे लोक सगळे जेलीन गेल्ले आसा ते बेलीचेर आसा आम आदमी पार्टी इग्नोर करा इतलेच तांचे रिस्पॉन्स आशिल्ले इज दॅट अ रिस्पॉन्स ऑफ अ नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना तुमच्या सरकाराचेर येदो व्हडलो भ्रष्टाचाराचो आरोप आसा इज दॅट द रिस्पॉन्स आयतारा सांजे सेरेंडिपिटी महोत्सवा खातीर आयनॉक्स कोर्टयार्डात उबारिल्ल्या सभाघरात अचकीत उजो लागलो त्या उज्यान कांय मिनटां भितर पुराय माचयेचो लासून गोबर जालो सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना पूण काम करतना कसलीच जतनाय घेवंक नाशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्याच्या नजरेक आयलें
टीम होती नायनॉक्सची, ते बाहेर त्यांना दिसलं तर त्यांनी लगेच आम्हाला इन्फॉर्म केलं आतमध्ये. मग लगेच आमची टीम होती, आमचे सगळे आयनॉक्सची टीम, इंजिनिअरिंग टीम आणि हाऊसकीपिंग टीम आणि फायनान्स सगळे आमच्या टीमने लगेच कोऑर्डिनेशन करून सिक्युरिटी टीमने हायड्रंट वगैरे कनेक्ट करून आम्ही कंट्रोलमध्ये आणली फायर सगळी. कुठल्या बाजूने आग सुरुवात? ॲक्च्युली आतमध्ये हे लेफ्ट साईडला आहे ना, इथं आतमध्ये काही शॉर्ट सर्किट झालं का, ते वेल्डिंग काम चालू होतं आणि ते पूर्ण कपड्याचं होतं ना, आतमध्ये कपडे लावलेले होते. एक थिएटर बनवत होते आतमध्ये, त्याच्यामुळे ते कपडा असल्यामुळं आणि ते गम होते फ्लेमेबल, त्याच्यामध्ये फायर पटापट पकडली पूर्ण पेट आणि पूर्ण 5 मिनिटाच्या आत ते पूर्ण हे झालं. पण आम्ही कव्हर केलं आमच्या टीमनं सगळं. शॉर्ट सर्किट झाले का वेल्डिंग चालू होतं ते काय आम्हाला माहिती नाही. काय इंजुरीज बी झाली? इंजुरी काय झाली नाही, कोणी नाही, सगळे लेबर होते. आमकां फायर डिपार्टमेंटाक 16 जावन 37 मिनटान कॉल मेळ्ळी. इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो. सो विदीन 3 to 4 मिनिट्स आमी हांगा पॉयंटार रीच जाले. सो पॉयंटार आयल्या उपरांत दिसलें की जे सेरेंडेपीचें टेम्पररी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केला ताका उजो लागलेलो आसा आणि तेंचे ऑलरेडी फायर फायटींग चालू आसली थंय तेंच्या आयनॉक्साच्या लोकांमुळे आणि आमचे फायर फायटर येवन ताच्या उपरांत कंट्रोल केलो आणि टोटली एक्सटिंग्विश केला. पण जे सायटीर पळोवपाक आयली जेन्ना ती सायट कन्स्ट्रक्ट केली त्या जाग्यार थंय प्रिकॉशन्स अशें कांयच घेवंक ना. आयदर नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर जे फर्स्ट एड पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर आसात ते, आयदर सँड बकेट ऑर मॅन पॉवर कोणूच दवरूंक ना तेंच्यांनी. आणि अशें आसा की कोर्टयार्ड जे आयनॉक्साची कोर्टयार्ड सिस्टम आसा ती फूल इन ऑटो मोड आसा, पण ताजोय पण यूज जावंक ना. तेजे आसा जो इन्सिडंट जाला तो आयदर आजून आमी इन्वेस्टिगेट करता, आयदर वेदर इट इज शॉर्ट सर्किट ऑर वेल्डिंग, तेंचे वेल्डिंगेचें काम चालू आसलें म्हणून सांगता ते. सो मे बी डावट लागता की वेल्डिंग जावंक शकता, पण अजून थरोली इन्वेस्टिगेशन करताले आमी. तेच्या उपरांत तुमकां आमी तेजे डिटेल्स आसा सांगू शकता. तो उजो कितें कपडो लागलो कपड्याक? आतां तेजे टेम्पररी स्ट्रक्चराक स्टेज आशिल्ली न्ही, स्टेजीक तेंच्यांनी क्लॉथ मटेरियल यूज केल्लो. सो ताका लागून ताका उजो चड फास्ट पेटलो आणि हे जालो फास्ट फूल एंटायर हे जळ्ळें स्टेज. ना कोण इंजरी अशी कोण ना. ऑन टायम फायर ब्रिगेड पावली आणि तो पावले. गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कोंकणी साहित्यीक नयना आडारकार हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, सागर नायक मुळे हाका राज्य युवा सृजन पुरस्कार, साहित्यीक लक्ष्मण के पित्रे हांकां राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, फामाद संगीतकार दामोदर शेवडे आणि शेरोन माजारेलो हांकां गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर जाला. वागातोर दर्यादेगेर एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली. थळाव्यांनी बेगोबेग हंजून पुलिशेक कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. मरणाचें कारण अजून मेरेन स्पश्ट जावंक ना. हंजून पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी अंजुना वागातोर बीचाचेर एक अनआयडेंटिफाईड मेल डेड बॉडी आढळ्ळी आसा. जेन्ना ही खबर अंजुना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना अंजुचे PI सुरज गांवस तशेंच PSI विराज व त्यांची पुराय टीम घटनास्थळी पावली. तेंच्यांनी ह्या डेड बॉडीचो पंचनामा केलो आणि सध्या ही जी डेड बॉडी आसा ती GMC पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा. जेन्ना आमी जाणून घेतले पुलिसां कडल्यान तेन्ना अशें कळ्ळें की ही जी डेड बॉडी आसा ताची आयडेंटिटी तशेंच हो जो ट्युरिस्ट आसा काय काही लोकल आसा हेची ओळख सध्या पटलेली ना. सोर्सा कडल्यान अशी कळटा की ही जी डेड बॉडी आसा ताचेर कांय इंजरीज तश्यो कांय मार्क अशें दिसून येयल्ले ना. पण असो सध्या प्रश्न पडटा की ही जी डेड बॉडी आसा ही खंयची केस आसा, ही सुसायड आसा काय ही ड्रावनिंग केस आसा वा सस्पेक्टेड आसा. सध्या जेन्ना आमी पुलिसांक विचारले तेन्ना आमकां अशें सांगलें की आजून मेरेन कांय अशी मिसींग कंप्लेन तेंचे मेरेन पाविल्ली ना. पण ह्यो जो डेड बॉडी आसा ताची ओळख आजून मेरेन पटलेली ना. हो ट्युरिस्ट आसा काय कितें. सर ट्युरिस्ट आसा जाल्यार हेच्या वांगडी जो आसा ते खंय आसात आणि अजून तेंच्यांनी मिसींग कंप्लेन कित्याक करूंक ना. ह्या डेड बॉडी फाटल्यान जे अंजुनचे पुलीस आसात ते सध्या तपास करीत आसा. सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाल्ली आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ह्या डेड बॉडी फाटल्यान कितें रिजन आसूं शकता.
कितें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा तो कितें आसतलो तो जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. अंजुना पुलिसां कडल्यान एनटीसी फाटल्यान कितें अपडेट आसतली. प्रस्तावित एसटीपी प्लांटाक कोलवा पंचायतीन विरोध केला. संबंधित प्रकल्पाविषयी कोलवा पंचायत मंडळान विचारिल्ल्या प्रस्नांचे जापो दिवपाक संबंधित प्रकल्पाचो कंत्राटदार अपेशी थारलो. देखून वाठारांत एसटीपी प्लांट उबारचे ना तसो निर्णय पंचायत मंडळान घेतला. बायोडायवर्सिटी ही कंप्लेन केली तेजी कित्याकूय एनओसी दिल्ली ती सरावंडींग स्कूल आहा चर्चीज आहा बिमो आनी मागीर ते उपरांत तांकां आमी आपयन हाडलें सिवरेज डिपार्टमेंटान. सो सर्टन क्वेश्चन्स VDC मेंबरान तांकां घातली विचारपा हाव इट वील वर्क आनी कितले कॅपेसिटी आनी सगळें जायती क्वेश्चन केल्ली टू वीच दे कुडंट आन्सर. तांचे कडेन तो आन्सर नासलो. सो बेज ऑन दॅट ग्राउंड्स आनी दुसरे लोकांचे इशू आसलेले ग्रामसभाकूय येयले ते देखून ते मागीर आमी शोकोस धाडून रिवोक करपाक डिसिजन घेतली. आमी बॉडीन डिसिजन घेयल्लें तेजेर रिवोक करपाक मागीर तांकां शोकोस धाडली. आमी शोकोस धाडून रिप्लाय आजून येयलो ना तेंचो. आतां पळय फाटीं आमची 3-4 days बॅक मिटींग जाल्या. मिटींगेन डिसिजन घेयना रिवोक करपाक. सो एज पर द रेजोल्युशन मागीर लेटर धाडून ताका जे एनओसी दिल्या ते रिवोक करतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.